भाव भयणानो आनी हे तोरेन तो मोगाचो गूण, सेवेचो गूण आनी मनीसपणाचो दर्जो उंच दवरपाचो गूण आपल्या जिवितांत त्या वरवीं हें शुभ वर्तमान ते पाळ्ळें. भाव भयणानो, आमच्यान म्हणूं येता ताचें जिवीत शुभ वर्तमानाचो एक हाडसो जालो. भाव भयणानो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आनी मुनियादपण हांव नियाळटना म्हाका भाग्योन पावलूच्या उतरांचो उगडास जालो. कोरिंथकारांचे दुसरे चिटीन 5व्या अवेस्वरान 14वे वळीन भाग्योन पावलू असो म्हणटा, क्रिस्ताचो मोग म्हाका थार दिता. भाव भयणानो, हेंच हांव भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान पळयता. क्रिस्ताचो मोग ताका थार दिनासलो आनी क्रिस्ता खातीर ओतमे जिकूंक तो हारपीट जालो. खूब भारी वावुरलो. ही वॉज अ सेंट इन हरी and was desperate to win more souls for Christ. भाव भयणानो, आमच्या गोंयांत येवन तो समाधान जालो ना, पूण जेजू खातीर आनिकूय ओतमे जिवंक वेगवेगळे सुवातेर तो गेलो. जावं फिशरीज कोस्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया, जपान ह्या सुवातांचेरूय तो गेलो. भाव भयणानो, थोडीच वर्सां ताका फावो जाली. ताची यादीकपणाची वर्सां सगळीं मेळून सुमार 14 वर्सां. तांतली 10 वर्सां आमचे आजयेन ताणें सारली आनी उपरांत 46 वर्सांची पिरायेर तरणाट्यापणारूच तो ह्या संवसाराक अंतरलो. पूण ह्या थोड्याशा वर्सांनी ताणें देवाच्या मोगाचो उजो हे आमचे आजयेन पेटयलो. आनी भाग्योन इनासानूय जेन्ना तो इंडियेंत येवचे पयलीं भाग्योन इनासान ताच्या फुडाऱ्यान ताका अशेंच म्हटलोलें, गो सेट ऑल ऑन फायर. भाव भयणानो, आयज ताची देख आमी घेता आसतना, ताची पोरो पाळटा आसतना आमी कसलो संदेश आमच्या जिविताक घेतले काय? भाव भयणानो, आमचो गोंयचो सायब आमी शुभ वर्तमानाची पोरगोटणारां जावचे पासत आमकां नमुनो जाता. कशें आमी पोरगोटणारां जावचें तो आपल्या जिवितांतल्यान आमकां शिकयता. पयले सुवातेर आमच्या जिविताचें समर्पण करुया. जरी हांव देवाक म्हजें जिविताचें समर्पण करता तेन्ना देव तें नवसोरता आनी शुभ वर्तमानाचें हात्यार करता. आमचे वरवीं देव जायतें बरेंपण ह्या समाजांत हाडटा आनी आपलें राज विस्तारता. देवाक जाय फकत आमचें आयतें काळीज आनी आमचें आयतें मन. भाव भयणानो, आमच्या जिवितांतल्यान देव आपली पदवी दाखयता आनी जायत्यांक आमचे वरवीं तो आपले पाटलावदार करता. देखून शुभ वर्तमानांतलीं उतरां आमकां अशीं मेळटात. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातोल्या विस्मिता उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. हो पयलो संदेश आमच्या जिवितांत. दुसरो संदेश, शुभ वर्तमान पोरगोटूंची उर्बा आमकां आसूंक जाय. आयचे उद्गारान आमी गायलां, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट करात. शुभ वर्तमान जिवन सो देवीक अणभव आमकां फावो जाता तो आमी एकामेकाक वांटूंक जाय. जेन्ना आमी एकामेकाक वाडटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक भावार्थाचें जिवीत जिवंक आमी तांकां आदाराची जाता. भाव भयणानो, फ्रांसीस शावेर आमचे आजयेंत आसलो तेन्ना ताणें आपल्या एका यादनीक भावाक रोमा शारान अशी एक चीट बरयली आनी चिटीचेर तो असो म्हणटा, हांगासर मुडगे आजयेंत इंडियेंत जायतीं जाणां क्रिस्तांव जायनात एकूच कारणाक लागून तांकां क्रिस्तांव. भाव भयणानो, जरी तर आमी शुभ वर्तमानाचें मिसांव पोरगोटूचें सोडलें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक जेजूची ओळख दिवंक पावचे ना. देखून आमचे भितर जी फ्रांसीस शावेराक उर्बा आसली ती आमचे भितरूय जागृत करुया. हो दुसरो संदेश. आनी तिसरे सुवातेर शेवटाक शुभ वर्तमान पोरगोटूंचो वावर सोंपो न्हय. परतेंच जाल्यार जिवितांत सॅक्रिफायस आनी संकोश्टांक फुडो करचो पडटा. पूण भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. तो कोश्टांक भियेलो ना. परतेंच जाल्यार देवाक तो दिसपट्टी असो मागणें करतालो, आम्प्लियूस डॉमिने आम्प्लियूस. म्हणजे सायबा, म्हाका कोश दी आनी खुरीस दी म्हज्या जिवितांत. तुजे पासत कोश सोसूंक हांव तयार आसां. कित्याक तो जाणा आसलो भाग्योन पावलू भाशेन हांव कितें करूंक शकता, कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक
जेजू आसा. भाव भयणांनो, जेजू खातीर हांवें कोस सोंसले जाल्यार ते केन्नाच निर्फळ जावचे ना. त्या कोश्टांची देव जेरूल तुका आनी म्हाका मोसोरी दितलो. बागेवन फ्रांसीस शावेराक तांणी मोसोर दिली. ताची कूड ताणें कुसूम दिली ना, सासीक जिवितान ताका भितर घेतलो. भाव भयणांनो, आयज हे पोरबे सुमुयार बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमची नदर घालून आमी ताचे भाशेन उर्बेवून पोरगोटणार जावं आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमेन. ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावून आमचो बाबात व्हडल्या ताळ्यान पोरगोठुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामावलो, आंकवार वेळेंत जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें शिव्याक मेल्यांची जीण सुटी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे देखीन उर्बेन आनी धीरान सगळ्या राष्ट्रांक शिव वर्तमान पोरगोट करूंक बापाचें बळ तांकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. संवसारांतल्या मिशनरांनी खास तरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी मिसांवाचो वार करतल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी भावाच्या मागण्यांनी मिसांव फुडें करूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. भावार्था खातीर कोस सोंसतल्यांनी बागेवन फ्रांसीस शावेराची देख तांकां बुजोवन दिवंक आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताक सदांकाल ती विस्वासी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयची समोरमणी आमचो भावात खोलावंक आनी आमच्या भाग्यवंतपणाक आदाराचो जावंक आनी ह्या वरवीं दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी शुभ वर्तमानाक गवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सुर्गेच्या बापा, ही मागणी आमी तुका उबारल्या. आमची मागणी तूं दोयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Mogan Gele
मोच्या बाबा भयणानो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लाखे पवित्र सभेच्या आदाराक सोडे स्पोर मानून घेव. देवा सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिताव. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक काडूंक सिस्कांक माप मेजप नासतना आपलो जीव करशिल्लो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्यात उतरां तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवूंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. तांची शिकवण आमचे गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रोगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक खोराक. बाबार्थाचो कूड पोरगोठुया. सोम्या जेजू आमी एवढो खाता आनी हे काळशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्ती दिताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोल आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. ह्या वेळार जेजून शिकयले मागणे सगळी आमी भावार्थान उच्चारुया. आमचे बाबा सुर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवोशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.